मे म्हयन्यान जेन्ना स्मार्ट सिटीचें काम जें आसा तें सोंपन आशिल्लें आनी लोकांक खंय तरी त्रास जातालो म्हणून स्मार्ट सिटीन डेडलायन दिल्ली की मे म्हयन्याचें एंडींग म्हटल्यार काम आमी सोंपयतात म्हणून. आनी जेन्ना मे म्हयन्याचें एंडींग जालें म्हणजे तेन्ना ऑलमोस्ट तेणी सांगलें 90% काम आमचें सोंपलें म्हणून. आनीक खूब कडेन अशें डांबरीकरण बी आमी केल्लें पळयलें, खूब कडेन अशें कॉन्क्रीट बी घातलेलो आमी पळयलो. जाल्यार तशेंच एक जाग्यार आयज आमी आसात तें म्हणजे कला अकादमीच्यान जो सांतिनेज येवपाक हो जो रोड आसा ह्या रोडाचेर आमी आसात. जाल्यार मे म्हयन्यान हांगा डांबर घातलेलो. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात हो जो डांबर आसा ह्या डांबराची परिस्थिती कितें जाली ती. म्हणजे जो वयल्यान जे डांबराचें जे चादर घातलेलें तें पिनून सगळें पडलेलें आसा अशें म्हणूंक शकता आमी. आनी हो जो डांबर आसा तो कंप्लिटली गेल्लो आसा. वयल्यान जो डांबर घातलेलो तो कंप्लिटली गेल्लो आसा. आनी हेजे पेक्षा एक अजापाची गजाल म्हणजे हेजे पेक्षा जो पोना जो डांबर घातलेलो, जो पोना जे हांगा डांबरीकरण केल्लें तें सुद्दां घट आसा आनी तेका लागून आयज हो रस्तो उरलेलो आसा. नाजाल्यार हांगा सुद्दां एक मोठे मोठे पॉथ होल्स आमकां पळोवंक मेळटा आशिल्ले. जाल्यार हे तुमी पळोवंक शकतात कितली हांगा ही जी थिकनेस आसा ती तुमी पळोवंक शकतात. कितली हांगा थिकनेस हांगा ती रस्त्याक दवरलेली आसा ती आनी हे जे डांबरा खातीर कितली थिकनेस ही दवरलेली आसा ते तुमी पळोवंक शकतात. आनीक हो डांबर जो आसा जो पावसान कसो म्हणून टिकतलो हो करतना चिंतूंक जाय आशिल्लें की हो जो डांबर आसा हे जे डांबराची जे चादर आसा ते पावसान टिकतली तरी कशें. जाल्यार ही थिकनेस इतली पातळ आशिल्ल्या कारणान जेन्ना ह्या वर्साक आमी म्हणटात पावस खूब पडलो जाल्यार ह्या पावसाचेर हे सगळें कसो वॉश आवट जावन गेल्लो आसा. आनी पोंच जो डांबर आसा हीच मजेची गजाल जो पोंच जो डांबर आसा त्या डांबराक लागून आयज हो रस्तो हांगा टिकलेलो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन यश बरोबर गौरेश गांवकर.